साखळीच्या दत्ताच्या देवळात मूर्त्यांची चोरी जावपूच ना. समितीच्या निर्णयाप्रमाणे कौल घेऊनच पोरण्या मूर्त्यांचे विसर्जन केल्याचे देवस्थान समितीचे पदाधिकारी सांगतात. पण या प्रकरणात चोरयेचे स्वरूप देऊन दिवचल मामलेदार आणि पोलिसांनी अधिकारांचो गैरवापर केलो. या प्रकरणाचेर न्यायालयात दाद मागतले अशी शिटकावणी देवस्थान समितीन दिली. या देवस्थानात चोरी जावना. आमकां 3 मूर्त्यो आमी नारव्या तीर्थार व्हरून इमर्स केल्या. त्यो करपाक फाटसून अशी परिस्थिती जाली जेन्ना आमी कमिटीक उबे रावले आनी देवाक प्रसाद घेतलो. प्रसादाचेर आमकां देवान थोडे दोश दाखयले. देवळान दोश आसा आनी ते दोश कितें ते तुमचें कमिटीचें इलेक्शन जालें की आपले कडेन आमकां सांगलें. त्या प्रमाणे आमी कामाक्षी वचून प्रसाद घेतलो. कामाक्षी प्रसादाचेर सांगले थोड्या मुर्तींनी दोश आसा. त्यो मुर्ती एक मुर्तीचो प्रसाद लायले उपरांत 3 मुर्तींनी दोश दाखयले. ज्यो मुर्ती उत्तर पुजा जावन अश्यो पडलेल्यो पंचाक फातराच्यो मुर्ती पंचधातू बी अशी काही ना. आनी कामाक्षीचो शब्द घेवन तिणें उडय म्हूण सांगले उपरांत आमी देवळान आयले. आमची कमिटी आशिल्ली सगळी. आमी दत्त महाराजाक भटजी कडसून सांगणे करून नाल दवरून सांगणे केले आनी त्यो मुर्ती नारव्यार व्हरून तीर्थाक विसर्जन केलें. कॉमन नॉलेज थेफ्ट म्हणटा न्ही, दुसऱ्याची वस्त जर आपणे व्हेली ती थेफ्ट जाता इंडियन पिनल कोडाक. हांगा देवळाचे म्हाजे आनी देवळाचे ओनर एज पर मादनिया एक्ट. म्हाजनाचो आमी प्रतिनिधी. आमी आमचे वस्तू कशी चोरी करूंक शकता आनी त्यो जर उदकान सोडल्यो ताजे पासून मॉनिटरी बेनिफीट ना जाल्यार चोरी ही जायत ना. पूण पुलिसांक इतलेंय कळना ही चोरी आसा काय ना. तांणी चवकशी केली ना. आनी फुकटची म्हाका जाय दिसता एक कसरी षडयंत्र जे इनवॉल्व करपाचें काम जालां. आमचे घरचेच वेदी हांगाचें इन्फॉर्मेशन लीक करता आनी म्हजें स्ट्रॉंगली एलिगेशन आहा की पयलींच्या कमिटींतले मेंबरूय हातूंत इनवॉल्व आसा ह्या कॉन्स्पिरसीन. आनी हांव स्ट्रॉंग एलिगेशन करता तांचेर. कारण फाटल्या इलेक्शना पासून हो इश्यू सुरू जाला आनी फाटल्या फेब्रुवारीन जेन्ना इलेक्शन जालें पळय ते मिनिट्स पासून मॉनिपुलेट जाल्ले. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इलेक्शन जाल्लें बाय रेजिंग ऑफ हँड्स. इलेक्शन जालें फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ दत्तवाडी संस्थान. केन्ना जावंक नाशिल्लें. आनी तेंय बी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली हें दत्तवाडी संस्थान अशें जामदाराक बऱ्या भशेन जावचें म्हणून. पण तांच्यांनी फोर्सफुली इलेक्शन केलें आनी सगळे पॅनल तांचें पडलें आनी थंयच्यान ही कॉन्स्पिरसी सुरू जाल्या. आनी मिनिट्स मॅनिपुलेट करून तांणी सांगलां इलेक्शन इज युनेनिमसली हेल्ड म्हणून, विच इज टोटली रॉंग. आनी आमी जनरलपणे तो विशय काडटले मागीर. पूण दीस इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑन पेपर बाय द सेक्रेटरी सेक्रेटरी. म्हणजे ही एक अशें केलां तें फाटल्या 3 वर्सांक कितें मॅनिपुलेशन केल्ली आसतली तें हांव नकळो तुमकां सांगूं. म्हणजे म्हजें एलिगेशन आहा की फाटल्या कमिटीच्या हातून भेदी आसतले म्हणून. म्हाका हातूंत अजापाचीच गोश्ट दिसता की मामलेदाराक कसलो पावर दिला आनी कोणें पावर दिला डायरेक्शन दिवपाक पुलिसाक की हाचेर BNSाचेर ऑफेन्स रजिस्टर कर म्हणून. मामलेदार एक क्वासी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. मामलेदार हॅज गॉन अँड हॅज मिसयूज हिज पावर. मामलेदाराक कसलोच पावर ना की डायरेक्शन पुलिसाक दिवपाक. जेन्ना म्हाका शर्मदाचो फोन आयलो, सर म्हणपाक लागलो अरेस्ट जाल्या. हांवें म्हणलें अरेस्ट कसो जाला? मामलेदारान डायरेक्शन दिला म्हणपाक लागलो तांकां अरेस्ट. म्हाका कॉमीक दिसली. म्हाका सद्याक जोक दिसलो की मामलेदारान सांगून पुलिसान अरेस्ट केला. म्हणजे आमी सगळी फूल जाय जाल्यार आमकां त्या दिसा इमिजिएटली हायकोर्टान वचूंक जातालें. बिकॉज दोगांची लिबर्टी वॉज एट स्टेक. बिकॉज मामलेदारान जो पावर जो यूज केला ऑर मिसयूज केला हाजी गोष्ट वी विल फायल अ थरो लीगल रिप्रेझेंटेशन बिफोर द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ गोवा and the competent authorities. We will file and we will exercise all our remedies